प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 10वी चीट 31 ते 40 पर्यंत 31 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भशेन आयकोया. तेन्ना जेजूक पात्रांक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका पात्रांक सोदता? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कन्येक लागून आमी तुका फातरांक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव कोत्ताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां, अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडूं नजो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनाका, पूण हांव त्यो कोत्ता जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनात जाल्यारूय त्या करण्याचेर तरी भावार दवरा. आनी अशें बाप म्हजे सोवे आसा आनी हांव बापा सोवे आसा म्हूण तुमकां खात्रेन कळोवन येतलें. त्या वेळार ताका ते नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जिवांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी बातिज्म दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हळें, जिवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें वाचता? जेजू आनी जुदेव लोक जे ताजेर आड येयल्ले, कित्याक जेजून म्हणलेलें की सुर्गीचो बाप आनी तो एक. ताजे उपरांत ताणें कितें म्हटलेलें की तो सुर्गीच्या बापा कडसून आयिल्लो म्हणून, आनी ताजेर भावार दवरिना जाल्यार ताज्या कोडण्याचेर भावार दवरपाक तो सगल्या जुदेवांक सांगतालो. बाबूणनो, आमी जेन्ना ह्या 30 आनी 7 वडीन कितें वाचता? जेजू म्हणटा, हांव म्हज्या बापाच्या कोरण्या कोरणीक जाल्यार कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरी नाकात, पूण हांव त्यो करता जाल्यार तुमी म्हजेर भावार दवरिनात जाल्यारूय त्यो कोरण्याचेर तुमी भावार दवरात. आनी अशें बाप म्हजें सोवें आसा आनी हांव बापा सोवें आसा म्हणटून तुमकां खात्री कळून येतली. भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराचीं भुरगीं. आमी आतां म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी खरे जेजूचे पाटलादार म्हणटा. आतां जेजूचेर भावार दवरून आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या, वय की ना? आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार जेजून जुवांची 14वी वडीन 12वी वड कितें म्हणटा? तो 14वी चीट 12वी वड कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमी म्हजेर भावार दवरशात जाल्यार ज्यो कोरण्यो हांवें केल्ल्यो त्यो तुमी करूंक पावतल्यात. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? जो म्हजेर भावार दवरता तो लोक ज्यो हांवें कोरण्यो केल्या त्यो करूंक पावतल्यात. भाव भयणीनो, आमी आमकां एक प्रश्न विचारुया. आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार दवरता, आनी जेजूचेर भावार दवरता जाल्यार जेजून ज्यो कोरण्यो केल्ल्यो त्यो आमी करूंक पावता काय?
फकत आमी म्हणटा देवान फकत तें देणें फकत थोड्या लोकांक दिलां, दुसऱ्यांक भावार्थ दिवंक ना, दुसऱ्यांक भावार्थी करूंक ना, अहें आमी म्हणटा काय? भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें म्हणटा, तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिना जाल्यार, तो जुद्यांक सांगता, तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिना जाल्यार, म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरिना जाल्यार, म्हज्या कोन्या वयर ज्यो कोन्यो कोत्ता ताजेर भावार्थ दवरात. कित्याक ज्यो कोन्यो हांव कोत्ता ह्या म्हज्या बापा सवे हांव कोत्ता, म्हज्या पदवेन करिना, हांव म्हज्या बापाच्या पदवेन कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां की जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, ज्यो कोन्यो ताणें केल्ल्यो आमी करूंक पावतले. आयज हो प्रश्न आमी विचारुया. खरेंच आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी कितले फाटी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी मागणें कोत्ता, हें देवस्पण कोत्ता, पूण खरेंच आमी भावार्थी? खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता? ज्यो कोन्यो जेजून केल्या त्यो आमी करूंक पावता काय? कित्याक भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी केन्ना विचारलो, आमी आमकांच विचारलो जाल्यार आमकां हो प्रश्नाचो जवाब आमीच दिवंक पावतले. दुसरो कोण आमकां सांगचो ना. कित्याक आमी म्हणटा भावार्थी, वय बरें आहा भावार्थी, पूण आमी भावार्थी जाल्यार जेजून ज्यो कोन्यो केल्यात आमी करूंक पावतले. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी जाले, तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसतलें. आनी तेन्नाच की आमी जीं उतरां जेजून सांगल्या आमच्या कोन्या वरवीं आमी दाखयतले आमकांच पयलीं की आमी भावार्थी म्हणून. आनी तेन्ना लोक जो आमचे कडेन आमचीं उतरां आयकता, आमच्यो कोन्यो पळयतात, आमच्या पदवेन न्ही, आमच्या शक्तीन न्हय, पूण त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीन देवाच्या पदवेन आमी करूंक पावतले. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या उतरान आमी रिगून रावून. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवेल, तुमी जावन आसा फांटे. जेजू दाखवेल जाला आनी आमी फांटे जाल्यार आमी ताचे कडेन चिपकून रावची गरज. आनी जेन्ना आमी ताचे कडेन चिपकून रावता ताच्या उतरा वरवीं, ताची पदवी आमच्या भितर पावता. आनी जें जेजून घडलां तें आमी करूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी एकूच करुया, हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया. हें आमी पोत्तून हें उतर आमच्या तोंडाचेर धरुया. हें पोत्तून आमी आमचेर नियाळ करुया. आनी हें उतर आमी आमच्या जिवितांत सारुया. आनी जेन्ना आमी हें उतर उलोवपाचें, देवाचें उतर उलोवपाचें काम कोत्ता सद्दां, आमची संवय जाता, तेन्ना आमचें जिवीत जेजू भाशेन जाता. आमी ह्यो कोन्यो आमी जेजू भाशेन करूंक पावतले. आनी खरेंच हें शिवर्तमान दुसऱ्यांक, जो लोक आजून जेजूक वळखना तांकां दिवंक पावतले. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या जेजूच्या पदवेन आमी सगळे वस्तू कोत्तले तेन्ना खरेंच आमच्या उतराचेर ताचेर आसतलो फायदो आसतलो, लोकांक फायदो आसतलो, लोक आयकतलो. आनी खरेंच पवित्र आत्मा थंयसर येवन आमकां देवाची अजापां, देवाची मिलाग्री, पेकोणी सगळें आमकां फाव करून आमकां थंयसर दाखयतलो. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक जेन्ना तुमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, हांव आवडटा की तुमी खरेंच हें उतर तुमच्या काळजान रिगून तुमी देवाचीं कामां, देवाची पदवी ह्या जिवितांत तुमी कोत्तल्यात आनी दाखयतल्यात दुसऱ्यांक. आनी खरेंच हें देवाचें उतर दुसऱ्या गांवांनी, आमच्या फॅमिलींनी, आमच्या कुटुंबांनी आमी फुडें सरपाक दिवपाक आमी वावुरतले. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जतन तुमकां सगल्यांक एक देवाचो आनी जेजूचो बरो दीस